मुरगांव नगरपालिकेत निधीचो उणाव दिसपाक लागला। उदरगतीची देखरेखीची कामां फंड नाशिल्ल्यान आडखळून पडल्यात। कर्मचाऱ्यांक पगार घालपाकय दुडूनात। नगरसेवक बेजारल्यात। अतिरिक्त निधीची पालिका मंडळाक अपेक्षा आसा। पळयात मुरगांवचे पालिका पुराण। कामां म्हणटा ती इन्स्टंट जावंक जाय। एज अ कावन्सिलर मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल खंय तरी आतां पळय एक एग्जाम्पल आतां गटर मोडला, गटर मोडला जाल्यार तो आमचे खंय तरी सरकाराच्या वतीन आमचे जे UD मिनिस्टर आमचे तेचे कडेन विनंती आनी एक रिक्वेस्ट करता की तेणी खंय तरी आमकां स्टँड बाय कावन्सिलराक फंड दिवचो, कारण कामां ही लेट जावंक जायना। बेजीक कामां ती बेगीन जावंक जाय। माती आतां एग्जाम्पल पळय गटर मोडला, लादये तेजे फुटला, तो तसोच आहा। गटराची माती काडली, लादी तशीच दवरली, तो तेन्नाच इन्स्टंट बांदूंक जाय। तो खंय तरी आनी फाल्यां कितें गटर मोडटा कितें पळय ते इमिडिएटली तेन्ना आमी समज इंजिनियराक व्हरोन दाखयलो ते तेणी एक बरोवन सोमतें पास करून सोमतो गटर 8 दिसांनी काम करूंक जाय। ते माती काडपाची सोय आतां रस्त्यार माती ढीग केली आसा ती थंयच आसता। कांय लोक विचारना म्हणून माती ते थोडे लोक विचारता, आमकां विचारता जायना जाल्यार आपूण काडटा, जाल्यार खंय तरी आमकां हें जाता कचरो रस्त्या वयलो गाडी प्रोवायड आसपाक जाय। जाल्यार हांगा रिजन्स येता आमकां की ड्रायव्हर ना, हे ना, ते ना, स्टाफ ना, जाल्यार हे खंय तरी रिजनाक आमकां रिजन सांगून म्युनिसिपालिटी आमी लोकांक सांगूंक शकना। पीपल वॉन्ट रिजल्ट, तांकां काम जाल्लें जाय आसता। पूण सद्याक मातशें जाला कितें प्रॉब्लम, आमचे कावन्सिलर्स आमचे चेअरपर्सन खरें बरें एक्टीव आहा, बरें काम करता। पूण एक प्रॉब्लम जाता कितें, आमकां म्युनिसिपालिटीक फंड ना सारको। म्हणजे फंड नासल्या कारणान कितें जाता, एक तर आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां मेजर प्रॉब्लम आहा तो आमकां लेबराचो। सो जशें वॉर्डान आमकां खंयचे समज खंय गटर ब्लॉकेज जालें कितें काम आसा, सो आमकां इन्स्टंट लेबर मेळना। आतां आयज समज फोन मारलो की आमचे म्हणजे वॉर्डान अशें कितें समज ब्लॉकेज जाला, पूण आमी समज गॅरेजीन गेले आनी सांगलें की अशें प्रॉब्लम आहा, आमकां लेबर जाय। सो आयज आमी समज कंप्लेन दिली की लेबर जाय म्हणून, सो ते 8 दीस 15 दिसान 20 दिसान लेबर मेळटा। म्हण हांव स्वताक VCP आसून सुद्दां हांवें सुद्दां सांगलें म्हाका एक 8-10 दिसान लेबर मेळटा, म्हळ्यार खूब शॉर्टेज आहा। आनी सद्याक एकूच गँग आसा आमचे जे हितून आहा न्हू गॅरेजीन आमच्या म्युनिसिपलान, एकूच गँग आसा, ते बी एक 6-7 लोकांची। म्हळ्यार आख्खे फूल 25 वॉर्डान फक्त एक हार्डली एक 8 ते 9 लेबर आसा। लोकांक कितें आहा, लोकांची कंप्लेंट येयली जाल्यार तेंची फास्ट कामां जावंक जाय। तांकां जर ती कामां जावपाक जर फंड जर ते हें आहा जाल्यार ते DMAन तितून हें घालूंक जाय, लक्ष घालून दिवंक जाय की बाबा कितें प्रॉब्लम आहा, कित्याक लागून फंडाक लागून प्रॉब्लम आहा, लेबर कित्याक शॉर्टेज आहा, कितें मशिनरी ब्रेकडावन आहा, जाल्यार ती ताबडतोब सॉर्ट आउट जावंक जाय। ते इश्यूज आनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जावंक जाय। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि भक्ती पै बाळगी।